त्या गावातल्या एका वाड्यार वचपाक डांबरी न्हू जाल्यार मातयेचो तांबडो रस्तो आसा। रस्तो कसलो, माती व्हावून वचून फकत शेकरो तिगून उरला। होच त्या वाड्या वयल्या लोकांचो प्रगतीचो मार्ग, पूण होवूय कच्चो रस्तो कोणे फोंड खणून आडावन दवरला। पाडी बार्शेकारां म्हऱ्यांत दुसरो पर्याय ना। ह्या फुडें मतदानच करप ना तांणी जाहीर केलां। मुक्तीक 60 वर्सां जाली, स्वतंत्रतायेक 75 वर्सां जाली, पूण केपें तालुक्यांतल्या पाडी बार्शा अजून डांबरी रस्तो जावंक ना। लोकशायेक लजेची गजाल। स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर अशी गोड गोड सरकारी उतरावळ आयकपाक मेळटा। ते फाटभुंयेर गोवा 365 चो कॅमेरो केपें मतदारसंघातल्या बार्शे पंचायत वाठारांतल्या पाडी गांवांत पावलो। गांव उलोवपाक लागलो। उलयलो खंयचो, कुतमेलो। केअर घेवना, जो पंचायतीन केअर घेतला, जो गावचे बुद्धवान हे कोण आहा तेमी बी आमचे केअरच घेवना। इतले वर्स रावन जाले आमी रावन आतके उरपाचे कितें आमी खंयच्यान वचप खंयच्यान येवप। जिल्हा पंचायत झडपी खुशाली बाब येळेप आसा तेणी सुद्दां आमची रिक्स घेतला, केअर घेतला। पयले अपक्ष उरलो, मागीर 2.5 वर्स पयले आतां 2.5 वर्स त्यांनी हे केला, ताका डेप्युटी सीएम म्हणून दिले, तेणी सुद्दां आमची केअर घेवना। आनी आतां एटर्न डिकोस आयला, तेणी सुद्दां पयले म्हणपाक कितें येयले तुमचो रस्तो करून दिता, तुमचे सगळे करता, खंय आतां कोणूच ना, आमी पळोवपाक कोणूच ना म्हणून सांगा। आनी आतां पंचायती इलेक्शनां वोटिंग म्हणटा आमची एक गांवचे वोटिंग भायर करपाचें आनी वोटिंग आसून आमी थंयचीच। हांवें पयलीं फावटी सांगला हांगा आमच्या गावाक आमी आमदाराची मतां घालपाकूच नाका म्हणून। इतली वर्सां आमकां कांयच केलें ना आमकां, आनी आतां हांवें हट केला की आमी मेल्यागत येता म्हळ्यार आमी एक मत म्हणून घालपाक ना। सरपंच फाल्यां पंचायती इलेक्शन आसा ना, आमी घालना पंचायती इलेक्शन, आमी मतूय घालना। हय, मागीर सरकार आमकां धरून भितूर व्हरून दवरो। हो फाल्यांचो फुडार, पाड्डीचो भविष्यकाळ म्हटल्यार जाता। गोरवां बोकड्यांचो आवाज हीच तेंची आलय। पूण विकासाचे बोट धरून तिवूय कल्पना चावला जावपाक सोदतात, तिवूय मॅरीकॉम जावपाक पळयतात, पूण तांच्या सपनाचो मार्ग कठीण जावन रावला। वयताना कोणाचे तरी फाटकुळेर बसोन वचचें पडटा। कदम कदम बडाये जा, खुशी के गीत गाये जा पद गुणगुणत शाळेत वचपी भुरग्यांचो आवाज हांगा पावन मोनो जाता। स्कुलान वचपाक रस्तो मेळना, तो पर्यंत स्कूल सावन डॉक्टर त्या पर्यंत आमकां स्कूल स्टार्ट जायना, तो पर्यंत स्कुला वचना। विकास चलतलो जाल्यार बरो रस्तो जाय, पाडी तो ना। हेका रस्तो म्हणप जाल्यार पायवाट कोणाक म्हणप, हे कमी पडटा काय कितें म्हण रातया भितर फोंड खणून हो रस्तोय कोणे तरी आडायलो। निमित्त कितें आसूं, राज्य मुक्तीच्या 60व्या वर्सा आनी देशाच्या स्वतंत्रतायेच्या 75व्या वर्सा गांवची अशी अवतिका आसत जाल्यार कोणाक अभिमान दिसतलो आपल्या फुडाऱ्यांचो आनी तांच्या उतरांचो। आता 100 लोकांचा ओवाळ केला त्यांच्यानी रात्री येता कोण आणि झोपून येयला रात्री वळताचेर जरा तू येयले जाल्यार आमच्या फळापण काम म्हणला सांगतो करून लोकांक वचू वाट ना काय ना, गाडी ना घेतला सगळ्या त्याचं तिथं मग कोण जाणार बाबा शाळेची व्यवस्था तांकां कोण आता त्यांच्या बापू इतली भुरगीं आसा आमगेली ती ही आतां भुरगीं पिसोणार शाळेत वयता, ही थोडी वाडी वयता, मागीर ताका आतां कशी करून आमी व्हरप। रातीन मारलो, कोणी मारलो आमकां खबर, रातीन कोणी मारलो। आमगेले भुरगो येयले, भुरगो गाडी घेवन थंयसान रातचे बितचे येता, येयले जाल्यार पडणार आसा। मागीर आमी कितें कळटरी तांकां फाटल्यान तांकां फोन करून सांगलो बाबा तुमी डबक्या पडटले आनी मरतले म्हणून। आतां सांगपा म्हणल्यार आमदारांनी आमकां हो रस्तो आतां इतली वर्सां जाली, आमदार हो रस्तो म्हूण करून दिला आमकां। मतां येयली रस्तो करता म्हूण सांगता, मतां जाली मागीर गेलो। आतां आईक दोतोरागेर व्हरता म्हळ्यार आमी काल हिंगा हाडली 108 गाडयो फोन मारल्यार 108 गाडी हिंगा येवपाक वाट ना खंयच्यान आमकां। मागीर आईक तशी परती वयली आमी घरा, अशें आमगेलो खूब परकन जाना। म्हळ्यार हो आकाश मदीं रातीन रस्तो 9:30 रस्तो मारलो, भुरगीं एक चेडो मागेलो कॉलेज वयता पिवन म्हणून कुंकळे, रातचो तो 11 येता, 11 येयले हिंग देव मारला, हिंग मान तेणी आमकां घराडे सांगलें आपणा येवपाक वाट ना, मागीर आपूण कितें करूं थिंगा गाडी आपूण देवारातीन उडयतालो, खन पावस पडटा आसलो, रेनकोट घालून तेणी हेल्मेट घालून तो येता आसलो। तेणी मागीर आमकां घराडे बोब मारली की रस्तो बंद केला, आपूण रस्त्यार एकल्या भिरांत दिसता म्हूण। प्रकाश आमदार आहलो, प्रकाश आमदारान ही लायट आमकां तितली तयार करून दिल्ली, तेव्हा सांग कोणीच आमकां एक आमदारान आमकां पळयलें ना, करून दिता म्हूण सांगता सगळे, म्हळ्यार कांयच खंयच्या आमदारान आमकां काय करून दिलें ना। आज गोंय सरकार स्मार्ट सिटी करपाक सोदतात, पूण हांगा एक गांव आसा, हो पाडी जो गांव आसा, ह्या गांवाक धनगरवाडो म्हणून आसा, आनी ह्या धनगरवाड्यात जवळ जवळ 150 लोक आसा, आनीक तितून भितर
50 वयर भुरगीं जे आसात हे इस्कॉलाक या कॉलेजीक हांगा शिकतात. आज ह्या लोकांचेर असो प्रश्न येयले कडेन आसा की हांगा जो रोड आसा त्या रोडाचेर ह्या कोण तरी अननोन पर्सनान मोदी खळी मारली, फातर घातले आनी तांकां बंद केली. आज जो बोरना मनीस आसा तांकां सुद्दां हॉस्पिटलांत व्हरो मेळना. आज ह्या लोकांचेर अशी पाळी येयल्या आनी तेणी लास्ट एक सरकारा सांगले कडेन आसा ह्या खेपेक जेन्ना इलेक्शन येतले पंचायतीचें या MP चें ह्या इलेक्शनाक ते वोट करपा ना म्हणून गंभीर्यान लक्ष दिवन हेजे सक्षमोश ह्या रोडाचो लावपा जाय. गोवा 365 खातीर गवळी वाड्यार साकून रमेश नायक रावत.